जिवनांतल्यान प्रेरणा घेवची अशी म्हाका निश्चितच दिसता। तितूर करून खास गजाल जी सांगप जाल्यार हांव मुद्दामून म्हणटलों, आणीबाणीच्या काळात आपल्या वडिलांच्या बरोबर 3 म्हयने ह्या स्वतंत्र गोंयांत, स्वतंत्र भारतात तुरुंगात रावप आनी हें खबर आसतना ह्या आणीबाणीच्या आंदोलनात हांवें वांटो घेतल्या उपरांत हांव भितर पडटलोच। म्हाज्या शिक्षणाक खंड पडटलो आनी तेन्ना तांकां स्वप्नय पडूंक नाशिल्लें म्हाका केन्ना तरी तिकेट मेळटली आनी हांव आमदार जातलों आनी राज्यपाल जातलों म्हणून। हें सगळें आसतना सुद्दां त्या आणीबाणीच्या आंदोलनात, संघाच्या त्या आंदोलनात तांच्यांनी भाग घेतलो, फक्त आनी फक्त देशा खातीर, गोंया खातीर आनी हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें। कारण फुडें कितें आसतलें हें तांकां खबर नासतना सुद्दां 3 म्हयने आंदोलन त्या कैदेत, हांवें कित्याक म्हटलें, स्वतंत्र सैनिकांनी कैद भोगल्या, ती कदाचित म्हणजे पारतंत्र्यात आसतली, देश स्वतंत्र जावंक नासलो, गोंय स्वतंत्र जावंक नासलो, पूण ह्या स्वतंत्र गोंयांत 1978 तांच्यांनी कैद भोगलेली आसा, ती म्हत्वाची आसा। आनी ऐन तेंच्या तारुण्यात, म्हणजे म्हाका दिसता राजेंद्र भाई तेन्ना कदाचित 20-21 वर्सांचे आसतले, हाज्या वयर तेंची एज आसची ना, 20 ते 21 म्हणजे कॉलेजीक सेकंड इयराक काय फर्स्ट इयराक कितें तरी शिकताले। 3 म्हयने तांचे वडील दादा आर्लेकर हे 1 वर्स त्या कैदीत उरले। हो त्यांचो म्हणजे तेन्नाचो त्यांचो कार्यकाळ। म्हणजे आतांच्या एखाद्या जर तरणाट्याक सांगात की आमी कसले तरी आंदोलन करुया म्हणून, म्हाका कितें मेळटलें काय म्हणून इतरोंक आसा, साहजीक आसा, नोकरी बिकरी मेळटली काय म्हणून जाल्यार आंदोलनांत हांव तितूर वचना, फक्त त्यांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवपाक जाय। हांव इतकेंच सांगता, जे खंयच्याय संस्थेचें काम करता आसतना, खंयच्याय राजकीय पक्षाचें काम करता आसतना, म्हणजे मुळात हांव जेन्ना म्हणटा ज्या पार्टीचो सदस्य आसा, राजेंद्र भाई ज्या पार्टीचे सदस्य आसात, जे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना सांगलें, हें कालूच तेजो उल्लेख केलो म्हणून हांव मुद्दामून सांगता। काल राजेंद्र भाई आर्लेकर म्हाजें फेलिसिटेशन करपा खातीर पाळये गांवांत आशिल्ले आनी त्या वाक्याचो तेंच्यांनी मुद्दामून उल्लेख केलो। तांच्यांनी सांगलें की प्रमोद सावंत ह्या पार्टीचो सदस्य आसा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मतदान 2 निशान नहीं चलेगा हें तत्व सांगपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्या केंद्रात स्वता मंत्री आशिल्ले, ते मंत्रीपद सोडून जम्मू काश्मीराक गेले आनी थंयसरूच ते शहीद जाले। आज 317वें कलम हटयला आनी आमी आज म्हणटा की ह्या स्वतंत्र भारत जो आसा हो अखंड भारत जाल्लो आसा, ते सांगपी मोदीजी आसात। त्या पार्टीचे आमी सदस्य आसात, त्या तत्वाचेर काम करपी आमी सगळे कार्यकर्ते आसात। आनी राजेंद्र भाई तर तेज्या पेक्षा कितलेशेच फुडें, म्हणजे आमी म्हणटले की कितलेशेच पयलीं की त्याच प्रेरणेंतल्यान, त्याच देश सेवेंतल्यान ते कार्यरत आनी कार्य करीत आयिल्ले आसा। तांच्या पासून कितलीशीच प्रेरणा घेय सारकें आसा। म्हाका योगायोग म्हणजे पार्टीचें काम करता आसतना तर तेंच्या कडेन लागच्यान, हांव तेंचें काम जवळपास 98च्यान पार्टीचें काम हांवें प्रत्यक्ष रित्या सुरवात केलें। ते पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आशिल्ले तेन्नाय लागचो संबंध आशिल्लो तेंच्या कडेन। म्हणजे म्हाका याद आसा तेंचो पांयाचो फ्रॅक्चर जालो आनी राजेंद्र भाई तशाच सगळ्या मिटिंगेक तो पांयाक प्लास्टर घालूनूच आपल्या मिटिंगेक भोंवत आशिल्ले। तेन्नाच्यान ते सभापती पर्यंत खूब लागचो हांवें तेंच्या कडेन अनुभवलो। तो 12 ते 17 ह्या पिरियडात हांव आमदार आसतना ते गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती आशिल्ले। ह्या उच्च पदाचेर तांच्यांनी म्हणजे बरेचशे फावटी हय म्हणणाऱ्यांचे हय म्हणटले, ना म्हणणाऱ्यांचे ना म्हणटले हे वाक्य गोंयकारांच्या तोंडार बशिल्लें। गोंयच्या विधानसभेत खरी कोंकणी जर कोणी पावयली आसत जाल्यार ती राजेंद्र भाईन पावयली, ती लिखीत रुपांतूय पावयली, फक्त तोंडानूच उलोवन न्ही तर ती लिखीत रुपांतूय बी तेंच्यांनी पावयली। आनी तें काम हें आयज रिकॉर्डान म्हणजे जशें म्हटलें की ई असेंब्ली राजेंद्र भाईन केली, कोंकणी असेंब्लीत राजेंद्र भाईन पावयली आनी हें पुराय देशभर म्हणजे ई असेंब्लीच्या रुपांत तांचें काम हें पुराय देशभर थंयसर व्हरपाक मेळ्ळें। हांव एक गजाल मुद्दामूच सांगता की म्हाका सभापतीपदी जेन्ना नेमणूक केली गेली म्हाजी, हांव सगळ्यांत पयलीं कोणाक मेळोंक गेलो आसतलो, राजेंद्र भाई। तुमकां मुद्दामून सांगता, म्हणजे म्हाका जे दिसा सभापती पद शपथ घेतली, हांव शपथ घेतल्या म्हणजे विधानसभेंतल्यान डायरेक्टली राजेंद्र भाईच्या घरा कडेन गेलो की भाई म्हाका हें जमतलें काय म्हणून। प्रमोद आपूण एकूच सांगता तुका म्हणालो, तूं फक्त थंड तकलेत विचार कर, वाचीत चल, अभ्यास करीत चल, तुज्या सारकिलो अभ्यासू वृत्तीचो भुरगो सभापती पदाक न्याय दितलो हाची म्हाका खात्री आसा। आनी त्याच विचारात
हांवूय योग्यरित्या म्हाका 2.5 वर्साचो सभापती पदाचो कार्यकाळ हांवेंय बी वेवस्थीतरित्या म्हाकाय काम करपाक मेळ्ळें. आज खूब बरें दिसता की हरमल पंचक्रोशींतले एक सदस्य राजन भाई आर्लेकर हांचे फेलिसिटेशन करपाचो योग हांगासर आयला. हांव निश्चितच म्हणजे त्यांचें कार्य देश सेवे खातीर अशाच पद्दतीन चालू उरतलें. हिमाचल प्रदेशच्या वेगवेगळ्या कुलगुरूपदी त्यांचे नेमणूक जाल्ली आसा. निश्चितच गोंयाक त्यांच्या वेळच्या वेळी अजुनूय जरी ते हिमाचल प्रदेशचे गव्हर्नर असले वेळच्या वेळी गोंयांतूय बी तांचें मार्गदर्शन वेगवेगळ्या संस्थांच्या रुपान सरकाराकूय बी केन्ना केन्ना आमी एखादे कार्यक्रम आयोजन करता. आमी गोवा एट 60 हाजे वेगवेगळे कार्यक्रम सदोदीत आयोजन करीत आसा. गोंयचो इतिहास आनी गोंयचो फुडार ह्या विशयाचेर जर प्रमुख वक्ते उलोवपी जर काडले जाल्यार निश्चितच तांचें नांव हें 1 नंबराचेर नांव येतलें. कारण बऱ्यापैकी अभ्यासक आनी बऱ्यापैकी उलोवपी म्हणून म्हाका दिसता निश्चितच अशा पद्दतीचे कार्यक्रम जेन्ना जेन्ना आमी गोंयांत आयोजन करता तेन्ना हिमाचलाच्या बरोबर गोंयचेरूय मोग तांचो आसात तो तसोच मेंटेन उरचो हो तांचे कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री.